पवित्र आत्म्याचे तिसरे फळ जावन आसा समाधान. देखून आज आमी विशेष जावन समाधाना खातीर मागले आमी, कित्याक आज देवाचें उतारी समाधान. देखून जायते कुटुंबाची आमकां जेन्ना फोन करतात एकच तांणी मागूंक सांगचें, आमच्या कुटुंबान समाधान येवच्या खातीर मागा ब्रदर म्हणून. मस्त जाणांच्या कुटुंबांनी भायल्यान सोबीत दिसतात, बरें दिसतात, पूण भितर समाधान ना. कांय तरी प्रॉब्लेम समस्या कुटुंबांत आसातच आनी हर एका कुटुंबांत हें समाधान जायचें. आज आमी समाधान मेळच्या खातीर खंय पुरा वेता जाल्यार एका घडयेचें समाधान आमकां मेळना. पूण हें समाधान आमकां देवान दिवचें, तें आमकां ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमच्या संगता रावता तसलें समाधान. देखून देवाचें उतार आज आमी नियाळ करया समाधाना विशयी. देखून तुमकां हर एकल्यांक म्हाकाय तुमकांय सगळ्यांक समाधान जायचें, कित्याक एक वर्तें देवाचें देणें जावन आसा आनी पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसा. पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागल्यार हें समाधान आमकां मेळटा. देखून आज समाधाना विशयी देवाचें उतार आमी आयकुया. मातेवचो वांजेल 5 अध्याय 9 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 9. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी. त्या 8 बागेंतले एक बागी जावन आसात. समाधान हाडूंक वावुरची ती कितली बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. जी कोण पळय समाधान हाडूंक प्रयत्न करतात, ह्या वावर करतात, ती देवाची भुरगीं. न्हीद जावन आमी देवाची भुरगीं, कित्याक आमी ह्या संवसारांत हर एकल्यांच्या जिवितांत समाधान हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे. देखून त्या दळा आमकां आमच्या कुटुंबांत समाधान येता, कित्याक दुसरें पुरो समाधान एका घडयेचें मात्र संवसारांत दिवचें समाधान एका घडयेचें मात्र. एका घडये तुका समाधान मेळटात, पूण तो मागीर तें समाधान तुमचें थंय रावना, म्हणजे तें रावना. देखून समाधान देवान दिवचें समाधान शाश्वत आनी तें आमचें थंय रावता. रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता 14 अध्याय 19 वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 19. समाधान म्हळ्यार कितें तर समाधान हाडतेल्या तर समाधान हाडतेल्या आणि एकामेका आधार आनी एकामेका आधार जातेल्या संगती खातीर आमी चड वावुरया आनी चड आमी वावरीचे म्हूण सांगता. देखून आज आमी देवाचें उतार आयकता. देखून आमी हेरांच्या कुटुंबांत समाधान हाडूंक इल्लेशें वावर करीचे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देखून तर समाधान हाडतेल्या आनी एकामेका आधार जातेल्या, एकामेका आधार जावन संगती खातीर आधार जातेल्या संगती खातीर आमी चड वावरीचे. समाधान हाडूंक एकामेका आधार दिवंक आमी चड वावरीचे म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता 3 अध्याय 18 वाक्य. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 18. जी कोण समाधान सोदतात, जी कोण समाधान सोदतात, ती समाधानाचें बी ओंपून ती समाधानाचें बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुमतात. नितीवंतपणाची फळां लुमतात म्हळ्यार समाधान तुवें ओंपल्यार तातूंत फळ काडूंक मेळचें तुमचें नितीवंतपण. देखून ह्या संवसारांत आमी नितीवंतपणान जियेचें जाल्यार आमी समाधान ओंपीचें. समाधान ओंपीचें जाल्यार आमचें तें समाधान आसाचें. आमचें थंय समाधान ना जाल्यार आमी समाधान ओंपचें खंय म्हणून. देखून प्रत्येक जाण आमी समाधानेन आमकां वावर करूंक देवाचें समाधान, देवान दिवचें समाधान, जेजून ह्या संवसाराक तो सोडून गेल्लें तें समाधान आमचें तें सदांच रावचें. देखून जेजून सांगलें उतरां पळया जुवांच्या वांजेलांत 14 अध्याय 20 आनी 7 वाक्य. जेजून ह्या संवसारांत आमकां समाधान सोडून गेला. तो कसो ह्या संवसारांत कितले कश्ट अणवार आयल्यार ताचे वयर कितले तांकां फरिसेवांनी आनी शास्त्रींनी आनी साधुसेवांनी आनी जुदेवांनी कितलें पुरो ताका इन्सल्ट केलें, कालें पुरो केल्यार तो समाधानान ह्या संवसारांत जियेलो आनी वेता आसतना तें समाधान म्हाका आनी तुका दिवन गेला. देखून तें समाधान आमी काण घेवंक जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 कितें सांगता पळय. जेजूची उतरां. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता. तुमचे थंय दवरलां तें, म्हजें तें आनी तुजें थंय दवरलां. तें आमी सोदून वचचें म्हणना. जेजून आमकां ऑलरेडी दिलां तें समाधान. आमचें थंय आसा तें समाधान. म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमकां कोणाचें संवसाराचें समाधान दिवना, खंयच्याय आमकां सांता भक्ताचें समाधान दिवना. आमकां समाधान दिलां जेजूचेंत. जेजूचेंत समाधान ताणें आमकां दिलां. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. संसार खंयच्या तुमी खंयच्या होली प्लेसांक वसा, खंय वसा, खंय तुमकां समाधान दिवंक शकना म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता. संसार असलें समाधान दिवंक तुमकां शकना. तुम्ही कंत करची सोडा. तुम्ही कंत करची सोडा
आणि की खाल्या खंत करतात म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुम्ही भियेवचे येनाका आणि तुम्ही संवसारान भियेवचे नाका, तुम्ही भियेवचे नाका, धैर्यान या कित्याक जेजून ताचें समाधान म्हाका आनी तुका दिलां. देखून हे समाधान हांवें आनी तुवें आमचें तें असलें तें रिन्यू करीचे आणि ते आम्ही पवित्र आत्म्याची सकत मागता ना, तुझे ते असल्याने समाधान ऑटोमॅटिक तें भायर येता. देखून पवित्र आत्म्याचे एक देणे, एक पवित्र आत्म्याचे एक फळ जावन आसा समाधान. ह्या संवसारांत समाधानान जिवंक कितलो लोक सोदता पूण तांकां समाधान मेळना. पूण जेजू कडच्यान आयिल्ल्यांक, जेजूचें आजारपण बगल्यांक, जेजूचो मोग काळजांत बगल्ल्यांक पळय तांकां समाधान मेळटा. समाधान कोण या मस्त जाणां क्रिस्तांवां आसात ह्या संवसारांत, पूण समाधानान जिवंक तांकां जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग तांणी तांच्या काळजांत अनुभव करूना. कितेंय उणेपण आसा तांच्या जिवितांत तो जेजूचो मोग अनुभव करिना. देखून प्रॉब्लेम आसा. देखून पोर एकलो म्हाका एक ददलो मेळ्ळो, सादारण एक 85 वर्सां जाली आणि तो म्हणटा तुमी मागा ब्रदर म्हजे खातीर, कित्याक हांवें जेजूचो मोग आनीक अनुभव करूना म्हणून. तर कितले पळय समस्या आसात मनशाक, जेजूचो मोग अनुभव करूंक जायना. जी कोण देवाचो मोग अनुभव करता, जेजूचो मोग अनुभव करता, ताचे थंय तें समाधान निरंतरी आसता. कित्याक तें समाधान मोगाच्या रुपांत आमचें तें आसचें. देखून हर एकल्यानी आमी मागाय, संवसाराच्या पुरा वस्तू खातीर आमी मागता. आमी हर एक पटी खंय नोवेणाक येताना गे, खंय मागणाक येताना, खंय रेत्रेक येता गे, इंटेन्शनां व्हडले लिस्ट काडून घेवन येता. पुरो संवसारी हे पुरा गरजेचें तनी आमी एक एक पाटी पळया देवाच्या उतराक खंयी सुकोवन गेल्ले बरी जाता. जेजून सांगला पयले सदां तुमी देवाचे राज, उरले सर संगती तुमकां देव दितलो म्हणा. आमी सर संगती सोदता, देवाचे राज मात सोदिना. देखून खंयच्याय संगती आमकां मेळनात. देखून पयले सदां तुमी देवाचे राज, मागीर उरले सर संगती हांव तुमकां दितलो म्हणटा. देखून आमी ह्या संवसारांत पयले देवाच्या राजा खातीर वावुरचे, देवाचे राज आमी सोदून काडीचे. तुमकां पळय कितली थोड्यांक इतली ग्रेस्त काय आसा, काय बरो सगळें आसा, पूण मोतीक समाधान ना. तर कितें फायदो मगाच्या भावा आनी भयणी. देखून कांय नातलेलो मनीस जाल्यार समाधानान जियेता म्हूण सांगता. देखून पयले सदां तुमचे मोतीक समाधान मेळच्या खातीर मागा, काळजान समाधान मेळच्या खातीर, संतोष मेळच्या खातीर मागा. हे पवित्र आत्म्याचें एक फळ, एक देणे जावन आसा, देवाचें देणे पवित्र आत्म्याचें फळ. देखून आमी देवा कडेन मागोवंक जाय हें समाधान म्हजें तें रुता कर म्हणून. ते समाधान जेजून दिल्लें समाधान जेजू कडेन आतां आमी क्लेम करून मागयेत. जेजू तुवें सांगलाय न्ही की जॉन चॅप्टर 14:27 तुजें समाधान आमकां दिता म्हूण सांगलाय. तुजें समाधान संवसारान दवरून गेलाय न्ही, तें समाधान म्हाका दी जेजू. ह्या वेळार तें समाधान म्हज्या जिवितांत ह्या वेळार एक्टिवेट जावं दी. म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत ह्याच वेळार तें समाधान येवं दी समय जेजू. अशें मागल्यार खंडीत तुमकां तें समाधान तुमकां मेळटा मगच्या भावा आनी भयणी. देखून समाधान तुमी हाडूंक पेसारता जाल्यार समाधान तुमकां मेळटा. एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां. एफेसियन चॅप्टर 6:23. देव बाप आणि स्वामी जेजू ख्रिस्त, देव बाप आणि स्वामी जेजू ख्रिस्त, सकड भावा बहिणीक विश्वास, सकड भावा बहिणीक विश्वास, शांती आणि मोग दिव. पळया हे 3 संगती देव बाप आणि स्वामी आपल्या पवित्र आत्म्या मार्फत सर्व भावा बहिणींक विश्वास दिता, शांती दिता आणि मोग दिता. आणि अंतू असा समाधान, अंतू असा समाधान या 3 संगतींनी समाधान आटापून असा म्हणून सांगता. तर आम्ही समाधान खंय सोदून गेल्या मेळना मगच्या भावा आणि बहिणी. खंयच्या जाग्यांक आम्ही विजीट दिल्यार ते समाधान आमकां मेळना. त्या घडयांक मात्र ते समाधान आसता. तुम्ही घरा फाटी येतना ते समाधान थंय उरता, तुमकां ते समाधान मेळना. कित्याक समाधान दिवचें कोणें? देवान ताच्या पुता मार्फत पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसलें बापाचें एक वर्तें देणे आज आमकां देव दिती आसा. फिलिपियन चॅप्टर 4:7 सांगता. फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 7 वाक्या. तवळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणे, समाधानाचें देणे आमच्या जाणवायक आटापूंक जायना तसलें देणे. देवाचें देणे समाधान, देवाचें समाधान. पळया देवाचें समाधान तुमची काळजां आणि तुमची मनां ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. हें समाधान शाबीत राखतले, शाश्वत राखतले. हे आज असलें फाल्यां तुजें तें वचना. कितलेय कश्ट येवन दी, कितलेय अणवार येवन दी, हें समाधान आसा, समाधान आसता. आमकां बरो कितलेय कश्ट येता अणवार येतना
आमी बरें न्हीद काडटा बरी न्हीद येता राती कांय प्रॉब्लम कित्याक देवान दिल्लें समाधान मनशाक कांयच गडबड करिना देखून आमी गडबड करची गरज ना आमच्या जिवितांत मस्त गडितां घडटात मस्त कश्ट येतात अनवर येतात पिडा शिडा येता निराशपण येता सलवण येता पूर येता पूण हर एकल्या जिवितांत जर देवाचें समाधान तुमचे थंय वस्ती करता जाल्यार तुमकां शाबीत राखता हें समाधान पळया प्रत्येक हांव एक वाचता तें तोवळ आमच्या जानवायक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें आमच्या जानवायक आमच्या सत्यान तें आटापूंक जायना तसलें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन मेकळे करूंक कोण सकत गी म्हणटा सांबाळ कोण सकत आमकां तोले आमकां समाधान देव ताचें समाधान ताच्या पुता मारिफात पवित्र आत्म्याचें फळ जावन तो आमकां दिता देखून आमी समाधाना खातीर वावर करचे आनी समाधान हेरांक दिवंक पडयचें आमी जायतो आज आमचो क्रिस्तांव हेरांचें समाधान बिगडोवंक प्रयत्न करते आसा सगळ्यांचें समाधान काडूंक प्रयत्न करता कुटुंबान जावं दी बाबा मदें बाबण्या मदें आवय बापाय मदें घोव बायलां मदें सगळें हें सैतानाचीं कामां आमचें तें असलें समाधान काडूंक पेसारचें देखून हाका आमी कान दिवनचो हाका आमी प्रोत्साव दिवनचो हाका आमी प्रत्येक तेल ओतूनचो हाका आमी उदक ओतून थंयच पालवयचें आनी समाधान आमी वयर उखलून धरचें देखून कुटुंबांत घुस्पट गोंदळ जातात कोणाक जायना हर एकल्याक जातात हर एकल्या एक कन्नडांत एक गांव जाता एल्लर मने दोसे तूते म्हणून हर एकल्याच्या घरान तुमी पोळे करतना पळय ताका दमले आसातच हर एकल्याच्या कुटुंबांत ही प्रॉब्लेम आसातच नासमाधान आसात पूण आमी सपोर्ट कोण करचे तसल्यांक आमी कान दिवनचो एक भाव कितें तुका प्रॉब्लेम करता कांय उलयता भयण तुका उलयता बापूय तुका उलयता आवय तुका उलयता कितें तें बऱ्याक म्हूण कान घे पॉझिटिव्हली कान घे नेगेटिव्ह कान गेल्यार थंय सैतान तुजें पाड करता तुजें समाधान बिगडयता समाधान कान उडयता कित्याक सैतानाक मात्र तुम्ही समाधान जिवचे नाका जेजूक तुम्ही समाधान जियेल्लें जायचे मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून ह्या सैतानाचे पदवीत नाश करच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी ताचे सगळे वायटाचे शक्यताने नाश करून तें समाधान तुका आनी म्हाका दिलां हें निरंतरी आमचें तें आसाचें देखून ह्या समाधाना खातीर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 सांगता जुवांचो वांजेल 16वा अध्याय 30 आनी 3 वाक्यां सांगता म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय म्हळ्यार कोणा थंय समाधान मेळटा जेजू थंय म्हजे थंय म्हणटा तो म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारान तुमकां खंत बेजाराय 100% आसतले म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणटा जेजू के कश्ट आयले ते कितली पुरा अनवरां ताचे कितले लोक ताचे विरोध आयलो लास्टाक आपोस्तलच ताका सोडून गेले तसले परिस्थितींत जेजू मुखार वता आसतना ताकाय आपा धैर्य बगलें कोणा बापा कडेन ताणें देखून मागलें बापा तूं खुशी आसा जाल्यार म्हजे वयली काळस निवार म्हणून वय आज मगच्या भावा आनी भयणी जेजून संवसाराचेर जैत वेलें जेजू समाधान ताणें बिगडलें ना समाधान ताच्या जिवितांत ताणें आख्खेर पर्यंत सांबाळलें आनी तें समाधान तो पुनर्जीवन जावन सर्गींच्या राजाक तो रुपांतर जाता आसतना सर्गींच्या राजाक ताणें वेता आसतना ताचें समाधान म्हाका आनी तुका दिलां देखून म्हजेच थंय म्हणटा सरेस्पर देवाचो क्लत जनीत पूत म्हजे थंय म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय समाधान आमकां मेळटा जेजू क्रिस्त थंय एकवटीत रावल्या वरवीं जेजू थंय आमी कनेक्ट आसल्या वरवीं तो आमकां समाधान दिता आनी तें समाधान आमचें तें शाश्वत उरता मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून समाधाना खातीर वावर करतली ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले म्हणटा देखून तुमी सर्व आज जिंकोवन आमच्या ह्या मागण्यांत एटेंड जाल्या त्या तुमकां सगळ्यांक देव सांगता तुमी देवाची भुरगीं तुमी निजा की देवाची भुरगीं देखून आज तुमकां हर एकल्याक समाधान मेळटा मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून समाधानाचें देणें बापाचें एकलेस जनी पुता मारिपात ह्या संवसाराक दिवचें पवित्र आत्म्याचें फळ जावन तें समाधान तुमकां तो दिता देखून लुकाचो वांजेल सांगता पयलो अध्याय 99 वर्सेस लूक चॅप्टर 1 वर्स 99 79 वय लूक चॅप्टर 1 वर्स 79 अंधकारांत आनी मरण सावळेंच जेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर सोलोन व्हरच्याक समाधानाच्या वाटेर सोलोन व्हरच्याक आमकां नेमलां ताणें आमची पावलां
आमची पावलां खंय बेजाराय आसा थंय आमची पावलां समाधान दिवंक येतली. जी कोणाच्या घरांत समस्या आसात थंय आमची पावलां समाधानाक वेतली. आनी जी तुमी कांय करिनाकात घरा भितर येता आसतना जेजून सांगला कितें समाधान ह्या घराक म्हणून मागा आनी भितर सरा थंय समाधान आशेतली मनशां आसत जाल्यार तुमी हाडलेलें समाधान थंय उरतलें. जर समाधानाक आशेनातली मनशां त्या घरान ना जाल्यार तुमचें समाधान तुमचे थंयच फाटी येतलें, डबल जावन येतलें. तर मगच्या भावा आनी भयणी हर एकल्याच्या आमी घरा भितर रिकतना एक ल्हानशें तांकां एक मागणें करूंक आमी शिक्यांक धाडलाय. आमी आमच्या भावा भयणीच्या घरा येता, सयऱ्यांच्या घरा येता, कोणाच्या कुटुंबाच्या घरा येता, एक दरवंता मुखल्या दरवंताक एक ल्हानशें कुरीस करून समाधान ह्या घरांत ती मौनपणी मागल्यार कोणाक वडल्यार तुमी मागचे म्हणून ना, समाधानान एक मागणें तुमच्या पळय तुमचे थंय समाधानाक आशेतली मनशां आसात जाल्यार तुमचें समाधान त्या घरांत रावतलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी खंयच्याय घराक विजीट दितना एक मागणें आमी शिकोवंक आमी फाटीं सर नजो. कोणीय जावं दी, जी दुस्मानूय जावं दी तुमची, तुमकां विरोध करतली जावं दी, त्या घरा भितर येतना ल्हानशें त्या बागलाक ल्हानशें कुरीस काडा आनी समाधान ह्या घराक म्हूण सांगा आनी तें समाधान त्या घरांत रावतलें म्हणटा. देखून जें कितें संवसारांत तूं बांदताय तें सर्गीं बांदून आसलें, जर संवसारांत तूं कितें सोडयताय तें सर्गीं सोडून आसतलें. देखून आमकां हर एकल्याक बरें मागतना देव सर्गींच्या राजांत दारां उक्तीं कर. त्या संवसारांत आसल्या त्या भावाक ह्या भयणीक ह्या आवयक ह्या बापायक ह्या बायलेक ह्या घोवाक ह्या भुरग्यांक ह्या सुनेक ह्या जावयाक सगळ्यांक तो समाधान दिता. देखून ल्हानशें एक मागणें करून कोणाच्या घरा येतना आसतना तुमी एक रिवाज करा तुमच्या जिवितांत. खंयच्या घराक येतना भितर मॅट रिकतना समाधान ह्या घराक म्हूण सांगा. जेजूच्या नांवान समाधान ह्या घराक, समाधान त्या घराक मेळटा. तुमकां आज नाल्यार फाल्यां परवां खंयच्या एका दिसा समाधान मेळ्ळें तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां मेळटा. तुमचे मागणेक तितलो प्रतिफळ दिवंक शकता पळय एका कुटुंबाक. देखून ल्हानशे मागण्यांत जायते आमकां दिता. देखून आमी सांगया मार्काचो बांदेल सांगता 9 अध्याय 50वें वाक्य, मार्क चॅप्टर 9 वर्स 50. आमकां संवसाराचे मीठ म्हणून सांगता जेजो. मीठ बरें वय पूण मीठस अळणी जाय जर अळणी जायत जाल्यार कित्याक ताका करसाण दिवची, कित्याक ताका करसाण दिवची. तुमचे ते मीठ आसूं दी, तुमचे ते मीठ आसूं दी. मीठ म्हळ्यार हर एकल्याक रूच दिता. मीठ सड जाल्यारय प्रॉब्लेम, उणें जाल्यारय प्रॉब्लेम. देखून मीठ हळट आसजे. देखून तसलें मीठ म्हळ्यार तसलें समाधान तुजें तें आसजे. तूं हेरांच्या जिवितांत येतना, तूं हेरांच्या घरांत आसतना तुजें तें असलेलें समाधान त्या घरांत रावता आनी तांकांय तें मीठ म्हळ्यार रूच दिवंक शकता तांचें जिवीत. देखून तुमचें तें मीठ आसूं दी, तेदुआं तुमी एकामेकांक समाधानान जियेतल्यात. भाव भयणीच्या घरा आमी विजीट करतना एक ल्हानशें मागणें आमी मागणें करया या म्हणटा नाका, गरज ना, तुमचे मागणें इन्कार करतात. देखून समाधानान एक मागणें तुमी घरा भितर येतना समाधान ह्या घराक हांगा वस्ती करतले असं मेस्तांक. बस तितल्यांत मागणें पुरो. देखून ते दाळा तुमी मीठ म्हळ्यार मीठ अळणी जावन नजो, अळणी जाल्यार करसाण ना त्या मनशाक. देखून मीठ हळट आसजे. मिठा विशयंत आनी एक फावटी आमी देवाचें उतार बरें करून आयकुया. आज आमकां हांगा टायम ना. देखून मीठ कित्याक म्हळ्यार मीठ रूच दिता, मीठ हळट सांबाळटा, मीठ हळट सांबाळटा. जाकोबाचें पत्र सांगता 3 अध्याय 17वें वाक्य, जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17. पूण वैरतान लाभता ती जाणवाय, वैरतान सर्गीतांव लाभता ती जाणवाय, पयले सुवातेर नितळ ती नितळ सांगातास समाधानाची वैरतावन येता. संवसारांत न्हय म्हूण सांगले हांवें. वैरतावन येता म्हळ्यार देवातावन येता ती पयले नितळ जावन आसा. नितळ सांगत आसा ती समाधानाची. समाधान थंय तावन येता आनी ह्या समाधाना वरवीं तुमकां देव बोळी करता, सुदारसून व्हरतात आसली आनी तुमकां हर एक कोण आयल्यार सुदारसून वर्सत आसली मनशां तुका करता. दयाळायेन भरलेली मनशां करता. एका गिफ्टांत पळय समाधान एका तावन कितें पुरा मेळटा पळय तें नितळ सर्गींत हाडून येवचें. खंयच्याय ह्या संवसारांत हाडून येवचें तें मेळ्ळें न्ही. नितळ आनी पवित्र तें समाधान देवातावन येता. तांकां देव बळी करता, सुदारसून व्हरतात असली करता आनी दयाळायेन भरलेली तशी करता. बऱ्या करण्याचे फळ दितली तशें मनशां तुमकां करता. आणि पक्षपात आणि खपाटीपण नासलेली. आज आमी मस्त जाणां आमच्या कुटुंबांत काले पक्षपात करता.
मस्तू कडेन आनी मस्तू आज आमी पळोवंक गेल्यार कुटुंबांत आमी पक्षपात 4-5 भुरगीं असल्यार तांचे मध्ये पक्षपात करचे आवय बापाय तें तशें हें तशें तो तसो वो तसो पक्षपात एकल्याक मोग करचो एकल्याक इन्सल्ट करचें आनी हें करचें वोद वारण करचें ही पुरा कुटुंबांत हें देव मानवना मगच्या भावा आनी भयणी असल्या कुटुंबांत समाधान येना कित्याक आमी पार्शलिटी करूंकूच ना सगळीं भुरगीं देवान दिल्ली भाऊ भयणी ती देवान दिल्ली तांकां भावा भयणी मध्ये पार्शलिटी करूंक ना तो व्हड जावंक पुरो ताचे कडेन दूद आसूंक पुरो आनी एकलो दुबळो जावंक पुरो हे कितें खुली कामाक वचोंक पुरो पूण देवान ताकाय रचला देखून आमी पार्शलिटी करूंक ना ताका एकल्याक चड मोग करचो ताका घरा भितर राखपाचें केदाळे जेवणां करचें हाका केदाळे जेवणां कापोवन जेन्ना कुटुंबांत खंयची फंक्शन जाल्यार आपयचें ना इन्विटेशन दिवचें बरी ना असले पळय संगती देवाक मानवनात मगच्या भावा आनी भयणी मस्तू साक्षी हांवें तुमकां सांगीत आसलें जाल्लीं गडितां कुटुंबांत आज विधवावळी जाल्या मगच्या भावा आनी भयणी देखून आमी सगळ्यांक एकतल्याक पळयचें देव कशें आमकां पळयता जर देवान आमच्या पक्षपात केल्लो जाल्यार देवान जर आमकां पक्षपात करून आमकां विंगड केल्लो जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुका कांय तरी देवातान मेळटें ह्या संवसारांत तर आमी कित्याक पक्षपात करीचे आमी कित्याक खपटीपण दाखयचे मुखार एक आसो कुटुंबांत एकवट बरें करना ओले आसो गी क्रिस्तांवचे सर्जन आसो असो पळयताना तो नुंज आसो बरें आसो न्ही बरें मगान एक आसा बरें कर तोंडार पळयताना कळटा खोल नुंज आसो म्हणून देखून आसो जायचे काळजांत येवच्यो जायचे कित्याक थंय समाधान आसा ते आसो नुंज येनात बऱ्यो आसो येतात फुल्लिल्ले आसो येतात बरें आसो येतात देखून तुमी आज देवाचें उतर आज आयकता जाल्यार तुमकां निथळ पवित्रात्म्या मारिपात निथळ सांगतात समाधान तुमकां दिता बोली तुमकां करता सुदर्शन वर्ता तसलें करता दयाळ्याच्या हातान करता आनी करण्याचें फळ दितली पक्षपात आनी कपटीपण नसलेली तुमकां देव करता म्हाका आनी तुका करता देखून ह्या समाधाना खातीर आज आमी आज जावन वावरूंक सुरू करया आज आमच्या कुटुंबांत कोणीय आसून भाऊ भयणी जावं दी आवय बापाय पक्षपात नाका आमी पक्षपात केल्ल्या वेळार खंडीत त्या घरांनी आशिर्वाद येना त्या घरांनी आशिर्वाद येना कित्याक म्हळ्यार देवाक विरोध तें जावन आसा देखून आमी हर एकल्यांक एकसल्याक पळया सगळीं आमचींत भाव भयणी सगळींत आमचींत भुरगीं जाल्यार ती आमचींत आमकां देवान दिल्लीं जावन आसा देवान संवसाराक दिताना तांकां पक्षपात करूं ना तांकां आमी पक्षपात करूं ना आमी कोण देवाच्या स्थानार आमी आसा साथ दितना देवाच्या स्थानार आमी रावन पळयल्यार खंडीत जावन देवाचें शगून देवाची कुमोग देवाची खाकुळट देवाच्या भक्साने देवाचो मोग ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका कितलो मेळटा आनी मेळ्ळा आनी मेळटलो